चली आणि त्याच्या भावा आणि कुटुंबाक जाणे अफाट नुकसान मानन आणि भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे बोलो बोलो भारत माता की अमर रहो अमर रहो अमर रहो अमर रहो आणि मानन लेफ्टनंट नरेन मयकर हांका फुलांचो भोवमान दिता संकल्प आमोणकरजी. भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय. Major Assis from Indian Army on behalf of Commandant Headquarters. On behalf of Commandant Headquarters 2STC Indian Army. आमचे आमदार श्री संकल्प आमोणकरजी तुका फुडें येवन फुलाचो रीत घालचो. मागता आमच्या मदीं उपस्थित आसा DYSP SP श्री गुरुदास कदम सर. मागता तुमी फुडें येवचें. इतलो Next, Havaldar Palappa on behalf. चक्र रेवाड़ी अमर हुतात्मा लेफ्टिनेंट आणि नमन करून तसेच आमचे लेफ्टनंट नरेन आत्माराम मयेकर हांकां नमन करून तांच्या सगळ्या फॅमिलीक नमन करून तुम्ही सगळे जण आमचे मुरगांवचे सगळे लोक हांगा येयलेले आसा तुमकां सगळ्यांक नमन करून फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता हांव आयज जेन्ना हांव आमदार जालो 2022 आणि 2023 फर्स्ट टायम म्हाका आमचे वेटरन शोल्जर वेलफेअर एसोसिएशनान म्हाका इन्वायट केलो कितें हांगा असो असो प्रोग्रामाक तुमी येवचे एज MLA म्हणून. आणि आमचो तेजो एसोसिएशनाचो सेक्रेटरी प्रवीण चौधरी हे आनी तेजी टीम तेंचो प्रेसिडेंट आनी आख्खी टीम म्हजे ऑफिसान येवन म्हाका इन्वायट केल्या उपरांत हांव फर्स्ट टायम जेन्ना एज अ आमदार म्हणून हांगा येयलो आणि तेन्ना हो प्रोग्राम गेली आमी आतां हे 4थें वर्स आमी हो करता. आनी तेजे भितर म्हाका तेन्ना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो एक 2 वर्सां पयलीं की आमकां हो जो जागो आसा तो एक बरो स्मारक जावचो आनी तेजो बस्ट म्हणटा तो आमी लेफ्टनंट नरेन आत्माराम मयेकराचो घालचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें हो विशय सुद्दां एसेंब्लीन मांडलो आनी लास्टाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या लिडरशिपाच्या अंडर ताणें म्हाजी जी प्रपोजल आसलेलो तो फास्ट ट्रॅकाचेर घातलो. बट काही अडचणींक लागून तो मातसो डिले जावपाक लागलो. बट जे उतार हांवें एसोसिएशनाक दिल्लेले सो तेज्या उपरांत हांवें चिंतलें कितें ही फायल मुवमेंटाक टायम लागतलो म्हाका हें कार्य जें आसा तें 6 म्हयने भितर करूंक जाय. आनी तेज्या लागून हांव आनी म्हाजो वांगडी बापक्लीफ आमी हे अंडर MLA लेड फंडान घातले आनी हे बेगीनच्या बेगीन जावचें म्हणून हे करून घेतलेले आसा. आनी परत एकदा हांव आमचो जो हो मुद्दाम तेजे उल्लेख करपाक सोदता
जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेके आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लायले बा परेश तेणे खऱ्यांनी एक शॉर्ट टायमा भितर मनानसून कित्याक हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करतालो क्लिप कॉर्डिनेट करतालो आमचो सेक्रेटरी प्रवीण चौधरी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करतालो इतलो बऱ्यापैकी सगळ्यांचे आयकून घेवन तांकां कशें जाय एसोसिएशनाक कशें जाय त्या प्रमाणे तेणेन फुडाकार घेवन करून घेतलेले आसा तेज्या लागून तो हांगा आयज आसा आयज ना तो सो तरी पासून ताका हांव सगळे आमच्या मुरगांवच्या तर्फे आनी आमच्या मयेकर फॅमिलीच्या तर्फेसून ताका खरोच धन्यवाद म्हणटा तेणे आउट ऑफ वे वचून काम केलेलें आसा आउट ऑफ वे वचून काम केलेलें खरें कितें मनानसून केलेलें आसा फक्त तेका आयज आमकां सगळ्यांक मुरगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तशें आख्ख्या भारतीय लोकांक आमकां आयज गर्व कित्याक आयज आमच्या मुरगांवा भितर सड्याच्या भागाचेर आयज आमची येदी व्हडली मेंबर तयार जाल्लेली आसा आनी आयज जे तेणें बलिदान केलेलें आसा आमचे लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर आनी सगळ्यांक आमकां खबर आसा तेजें खराय नांव वचना आतां तेजे चड उमेदी उलयताले आयज ते इतले भावूक जाले खरेंच आमी सो विचार केलो एक 2 वर्सांचे चली आनी तेन्ना तेज्या वांगडा जो टायम आसता 2 वर्सांच्या चेडवाचो 3 वर्साच्या भुरगेपणाचो जो बापाय वांगडा जो टायम स्पेंड करपाचो तो ताका मेळना सो आयज तेज्या फॅमिलीन खूब त्रास काडला तेज्या आवयन काडला ती काडलात आवय तर खूब खूब म्हणल्यार खूब ती सदांच तिजो आशिर्वाद तिणें म्हाका दिल्लो आसता आमच्या सगळ्या लोकांचेर दिसता तेजी घरकान्न तिणेनूय भरपूर त्रास काडलेले आसा आमी पळयला ते सगळे जाण तेजी फूल फॅमिली भाव आयज सगळे जाण तेजे आसा वावर करता तांकां खरोच हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळे फूल फॅमिलीक सल्यूट करता आनी आयज जशें आमच्या वेटरन सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशना प्रेसिडेंटान सांगलां की हे रस्त्याचें नांव जें आसा आमचें ते लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर जावचें म्हणून आनी हांव तांकां विश्वास दिता हेवूय आमी करून घेतले ऑफिशियल बजेटा भितर हें नांव हाडून घेवपाचें आसा और भी एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ अपने वेटरन सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूरी कमेटी को मेरे को एक प्रवीण जी ने मेरे से बात किया था और वो लोग चाहते हैं ये प्रोग्राम कितने सालों से वेटरन सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन कर रहे हैं तो ये आगे चल के एक गवर्नमेंट प्रोग्राम हो जाए स्टेट प्रोग्राम हो जाए तो वो लोग चाहते हैं कि बाबा ये स्टेट प्रोग्राम हो जाए और मैं आपको एश्योर करता हूँ और फिर हमारी 6 तारीख से असेंबली शुरू हो रही है मैं प्रस्ताव मानूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा कि बाबा अगला जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट इसका कार्यक्रम करेगी इन एसोसिएशन विद हमारा वेटरन सोल्जर वेलफेयर तो ये भी जो इश्यूज है क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा मुरगांव का पुत्र जिन्होंने ये बलिदान दिया है हम लोग को अभिमान है हम लोग को बहुत गर्व है कि ये हम लोग हमारे गोवा में बहुत कम लोग जो है जो आर्मी मिलिट्री में है बहुत कम लोग हैं और इसमें से जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया जिसकी आज हमारे साथ होने 26 साल हो गए जिसके वजह से आज हमारे आसाम में जिस तरह से उसने लड़ाई करके हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने त्याग किया है तो हम लोग सब लोग जानते हैं आणि सगळ्यांक तुमकां सांगपाक सोदता की हो जो स्मारक आसा न्हू हो फक्त स्मारक आमी त्याच दिसाक लागून हे प्रोग्राम करपाक लागून येवं नाका हेची आमकां एक प्रेरणा आतां सुद्दां हांव हांगा उबो आसा तुमकां सांगता एक जी हांगा भितर एक ताकद येता एक डिफरंटूच फिलींग येता हो पावर हो आमच्या लेफ्टनंट आमचे नरेंद्र मयेकराचो पावर जो आमी हांगा रावन आमच्या फुडें उलयता हे आमकां एक खंय तरी आमच्या न्यू जनरेशनाक आनी हांव मागता आमच्या मंडळ अध्यक्षा कडेन बाब अविनाश नायक तेणें एडवोकेट अविनाश नायक ताका हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हो जो स्मारक आसा जितली आमची स्कुलां आसा मुरगांवा भितर जितली स्कुलां आसा सगळ्या क्लासीचे स्टुडंट्सांक एवरी डे एक क्लासीक येवन तेज्या बद्दल तांकां ज्ञान दिवपाची ही गरज आसा आणि हे फुडाकार तूं एज अ मंडळ अध्यक्ष आमचो म्हणून तुवें घेवपाची गरज आसा आणि हांव ही जबाबदारी अविनाश नायक एडवोकेट अविनाश नायकाक दिवपाक सोदता कित्याक एवरी डे एक दिसाक नाल्यार 2 दिसाक एक स्कुलाचे एक क्लासीचे फूल स्कुलाक हाडून
कांयच जावपा ना. एका क्लासीची ती 29 भुरगीं 50 भुरगीं हेंकाच आपूण हांगा तेंकां तेंच्या बद्दल तेंकां सांगता की इट इज अ किर्ती चक्र जे मनशाक मेळिल्लें आसा तेज्या बलिदानाक लागून आमी खरंच ताका सगळे जाण आयज नमन करता, तेजे आवयक प्रणाम करता आनी तेजो आशिर्वाद घेवन आमी आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी जे लेफ्टनंट नरेन मयेकाराचे जे आयज तो आमी सगळे जाण म्हणटा तो आयज आमच्या बरोबर आसा, आयज तो अमर आसा, बट तरी पासून तेजी प्रेरणा घेवन आमकां फुडें वचोंक जाय आनी तेजो आशिर्वाद असोच आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसतलो. इतलेंच सांगून हांव म्हाका तुमकां सगळ्यांक स्पेशली वेटरन सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशनाक खऱ्यांनीच हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी इतली वर्सां हे त्रास घेवन फुडाकार घेवन आयज तेंच्यांनी एक घडोवन हाडिल्लें आसा. कित्याक हांव एक फक्त माध्यम, म्हाका सांगल्या उपरांत हांवें केलें तें डिफरंट, बट खरो त्रास जो घेतला तो तेंचे एसोसिएशन घेतला. प्रवीण चौधरी तेंचो प्रेसिडेंट हेंच्यांनी घेवन हेंच्यांनी फॉलोअप करून तो डेली फॉलोअप करतालो, डेली फॉलोअप करून म्हाजे वचून करून घेतलेलें आसा. हे तेच्या लागून त्याच प्रमाणे हांगा आयज आमचे सगळे लोक येयलेले आसा. CISFचे आसा, नेव्हीचे आसा, कोस्ट गार्डाचे आसा, म्हणजे आर्मीचे आसा, सगळे जाण तुमी येयलेले. आप लोग सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आमच्या मदीं आमचो SP आसा सर गुरुदास कदम, आमचे जॉयंट मामलेदार आयज आमच्या मदीं आसा. तशेंच आमच्या सगळ्यांचे हांव नांवां घेयना, बट सगळे जण आमचे मुरगांवचे नामनेचे लोक हांगा उपस्थित हांव सगळ्यांक पळोवंक शकता. सगळे जाण तुमी येयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच प्रेस जे आयज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा, प्रेसांकूय सगळे जाण तुमी हांगा आयज प्रेस येयले म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. मैं आज अपनी खुशी का एहसास नहीं कर सकता. 2014 से जब हमारी संस्था के प्रेसिडेंट कैप्टन सावंत थे, जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके अंतर, उनके साथ से हम यहाँ पे हर साल आ रहे हैं और पिछले करीब 10 साल से हमारी संस्था ये रिक्वेस्ट कर रही है. और ये आज का जो स्मरणीय दिन है, ये पूरी क्रेडिट जाती है हमारे डायनामिक MLA श्री अमोल भाई. We are proud of you, sir. ये जो स्मारक है ये सिर्फ एक गोवा के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे एक्सर्विसमेंट डायरेक्टरेट जो है वहाँ पे भी हम भेज रहे हैं. वार मेमोरियल जो है दिल्ली में, वहाँ पे भी ये रिपोर्ट जाएगी. तो आपने ये तो कमाल की चीज कर दी. जो इतने दिनों से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते आ रहे थे, स्कूल का नाम हो गया, अब ये जो नवा रोड बना है हमें श्योर है इसका भी नाम आप कर देंगे. हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि इनको सच्चा ट्रिब्यूट होगा अगर उनकी जो बेटी उस समय 2 साल की थी, उनको भी गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए. एंड आई एम श्योर दैट इट इज नॉट ए बिग थिंग फॉर मी. I, on my behalf and behalf of all India Exercisement League, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक ये मोटिवेशन रहेगा. गोवा में जितने भी कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं या टूरिस्ट भी जो आएंगे हार्बर देखने के लिए, उनके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है. तो हम अपनी तरफ से पूरी अपनी संस्था के ऑल इंडिया की संस्था में आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. आपने आउट ऑफ द वे जाके और रिकॉर्ड टाइम में हार्डली 2-2.5 महीने पहले हमने आपको मेमोरेंडम दिया था और आपने इतना सुंदर मेमोरेंडम बना दिया. वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. गौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति. सगळ्यांनीच देव बरोबर म्हणतात. धन्यवाद सगळ्यांनी.